बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभरान ज्यो गोंयभर घडणुको घडटात ताचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचे न्यूज एंकर संजना अर्जुणकर कडेन। आयज गिरी महामार्ग 66 आसा थंय दर पावसाळ्यांत उदक साचता, ताका लागून आयज इन्स्पेक्शन जालें। तातूंत PWDचे अभियंते आशिल्ले, मागीर सरपंच आशिल्लो आनी इन्स्पेक्शना वेळार अशें कळून आयलें की ती झांकणी आसता ती ओपन आसता आनी थंय गार्बेज साचिल्ल्यान थंय उदक हें जाता। आनी तशेंच आनी एक अपडेट म्हणल्यार जी रेशन कार्डाक EKYC आसता ती 30 एप्रील मेरेन हें करचें म्हणजे लिंक करचें अशें खात्यान जारी केला। ह्यो दोनूय बातम्यो आमकां संजनान सांगिल्ली आसा। फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। म्हादेचें उदक वळोवपा खातीर कळसा हांगासर प्रकल्प ते कालवो पूर्ण जाल्या उपरांत आतां भंडोरा हांगासर तेंच्यांनी कालव्याक सुरवात केलेली आसा। त्या खातीर करमळा ह्या गांवांतली जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया चालू आसा। तशेंच कांय शेतकऱ्यांक सुचोवणी सुद्दां दिलेली आसा की जमीन संपादना विशीं। त्या खातीर आयज जेन्ना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान सांगलां की रोखडीच म्हादे प्रवाहाची बसका आमी घेवपाची आसा आनी ह्याचो तपासणी अहवाल जो आसा तो सर्वोच्च न्यायालयाक आमी सादर केलेलो आसा। आमी ह्या कामाक आडखळी ऑब्स्ट्रक्शन हाडत आसा अशें मुखेलमंत्र्यान आयज पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें आसा। गौरीशाने आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर ह्या उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची खबर। आयची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार रातीन मंत्री विश्वजीत राणेन एक घोशणा केल्या ती म्हळ्यार गोंय राज्यान सनातन धर्म आनी आपूण आपल्या मतदारसंघांतल्यान बेगीनूच सुरू करतले अशें तेणी अशें सांगिल्लें आसा। आनी तशेंच जो कालचे लोकसभेत जे वक्फ बोर्ड जे विधेयकाक दुरुस्ती विधेयकाक मान्यताय मेळ्ळा ते विशीं तेंच्यांनी येवकार दिला। दुसरी बातमी म्हळ्यार म्हणजे कांय दीस पयलीं मंत्री गोविंद गावडेन उलयतना जे ढवळीकर भावांचेर टिका केलेली तेन्ना एक जो कार्यकर्तो आसा जो विनोद नागेशकर म्हणून ताचें नांव घेतिल्लें ताणें आयज पत्रकार परिशद घेवन जे मंत्री गोविंद गावडेन जी टिका केल्या ढवळीकरांचेर ते साप खोटे म्हणून तांणी सांगलेलें आसा। आनी अशें उलयतना तांणी शिश्टाचार पाळचो अशें तांणी सांगलेलें आसा। आनी तिसरी बातमी जी म्हळ्यार आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पत्रकार परिशद घेतली आनी ते पत्रकार परिशदेंत सांगलें की वक्फ बोर्ड आसा विधेयक ताचो गोंयचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें ताणें सांगलेलें आसा। आनी ह्या ज्या विधेयकाक ताणें येवकार दिलेलो आसा। तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या सद्याच्या बुलेटिनाक पळयात। येस। तर आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद घेवन म्हत्वाचे निर्णय घेतिल्ले आसा। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले। तांच्यांनी अशें सांगलें की दर्यादेगे ते रस्त्या कुशीक रांदप्यांचेर कारवाय जातली। आनी तांच्यांनी अशें सांगलां की जे गोंया भायरसून जे स्टोव गॅस हाडटा तांकां तेंचेर पुराय बंदी आसा। तेंचेर हाडले जाल्यार तांचें सामान जप्त करता आनी परतून दिवचें ना। तांच्यांनी हेजी फायन सुद्दां दिली जाल्यार परतून दिवचें ना अशें तांच्यांनी सांगलां। आनी तशेंच दुसरी जी ट्राफिका संबंदात जी म्हायती आसा ती म्हणजे अशी की चलान फकत चलान खंयचोच
पुलीस दिवचो आनी ताका फकत अधीक्षक या उप अधीक्षक आसात ते चलान दिवं शकता अशें तांच्यांनी सांगलां. आनी तांच्यांनी कांय अशे 3 म्हत्वाचे आनी मुद्दे घेतलेले आसा. ह्या लागून ही पुराय जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. गोंय जे आसा ते पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान वेगवेगळे जे पर्यटक आसात ते गोंयांत येतात. मात कांय पर्यटक अशे आसात जे गोंयांत येतना आपल्या वांगडा स्टोव किंवा जे हेर साहित्य रांदपाचें साहित्य आसा ते घेवन येता. तो हाजे फुडें जर ही साहित्य जर सापडले चॅकपोस्टाचेरूच आतां चॅकींग जातलें आनी तेन्ना मागीर ताचेर रितसर कारवाय जातली अशें कळटा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. 6वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाकूच सुरू जातले अशी उच्च न्यायालयान अधिसुचोवणी काडिल्ली आसा. देखून पालकांनी नव्या शिक्षणीक अधिसुचोवणीक आव्हान दिवपी दाखल केल्ली याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारली. तशेंच याचिकेत उक्तायल्ली हरकत समाधानकारक ना अशें न्यायालयान निरीक्षण केल्लें आसा. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटली. तर आता 6वी ते 10वी जे निमणे नवे वर्स आसा ते 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले. तशेंच आनीकूय अश्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच हेर ज्यो देशभरांतल्यो अपडेट्स आसात त्यो 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक